तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर 4-5 दीस जाले माझे व्हिडिओज रेगुलर येवकूच ना. ताचे कारण म्हणजे आता तुळशीचें लगीन जाल्लें आसा, सो बॅक टू बॅक वेडिंग एंगेजमेंट अशें फंक्शन चालूच आसता. सो त्या कारणा खातीर प्लस एक सरप्राईज आसा तुमच्या खातीर, तो तुमकां थोड्या दिसांनी दाखयता हांव. सो ताचें जें काम चालू आसलें त्याच्या खातीर म्हाका रेसिपीज ज्यो आसल्यो त्यो शूट करपाक मेळूंक ना. तर आयज म्हाका मातसो टायम गावला, ताच्या खातीर हांवें ही रेसिपी शूट केल्या. ती आसा शेपोची भाजी. ही शेपोची भाजी जी आसा पळय ती खूब हेल्दी आसता. तातूंत फायबर आसता, कॅल्शियम आसता, विटामीन ए आसता आनी विटामीन के आसता. इवन हे इनफर्टिलिटी रेगुलेट करता. सो जे कोण अशे प्रेग्नन्सी खातीर कन्सीव करपा खातीर ट्राय करता आनी इनफर्टिलिटीचे ट्रिटमेंट घेता जाल्यार तांच्यांनी ही शेपोची भाजी खावं शकता. चला आमी आमचे भाशेन कशी करता ती पळोवया. सो 1 बंडल शेपोची भाजी घेतला. ही अरावंड 30 रुपीसाची आसा. ताची जी मुळां आसा पळय ती बरी हांवें क्लीन करून घेतला आनी सगळी अशी क्लीन करून घेतला. तातूंत जी वेगळी झाडां आसता ती काडून घेतल्या. ही आतां आमकां फायन अशी चॉप करून घेवपाक जाय. बरी फ्रेश आसा पळय, ग्रीन अशी आसा, येलोईश अशी आसता पळय ती काडून घेवपाक जाय. म्हाजे भाजयेंतली हांवें सगळी काडून घेतल्या. जी ग्रीन जी पानां आसा पळय तीच घेवपाक जाय. बरी वॉश करून घेवपाक जाय, कित्याक ताका जी माती पेस्टिसायड्स बीन कितें आसता पळय ते वॉश जावन वयता मागीर. हांवें आतां शेपोची भाजी जी आसा ती फायनली चॉप करून घेतलेली आसा. एक मिरसांग घेतल्या उबी चिरून, हळदी पावडर, मीठ, मुगाची डाळ घेतल्या. तुमकां जाय ती डाळ तुमी घेवं शकता. मुगाची डाळ शिजपाक टायम लागना, सो हांवें मुगाची डाळ घेतली आनी ती डायजेशनाकूय बरी. सो ही हांवें न्हू 5 मिनटां अशी उदकान घालून दवरलेली. 2 बारीक कांदे अशे बारीक चिरून घेतल्या आनी लेस दॅन हाफ नाल्लाची सय घेतल्या. अशी गॅसार आमकां एक कंटेनर दवरून जी मुगाची डाळ आसा आनी ताचें जें उदक आसा पळय तें घालून अशें मातशी शिजोवन घेवपाक जाय. सो हांवें उदक घालिना, हांव सेपरेट उदक घालतलें. हांव फकत मुगाची जी डाळ आसा पळय ती काडून घेता. आतां मुगाची डाळ आसा ती घालून घेतल्या. ही सेम वाटी हाफूय घेवना, लेस दॅन हाफ उदक घालून ती बरी मातशी अशी 5 मिनटां अशी शिजोवन घेता. आतां म्हजी दाळ बरी अशी शिजोवन जाल्ली आसा. पळोवपाक शकता ती मातशी अशी मोठी जाल्ली आसा. सो सेम हितून हांव शेपोची भाजी म्हजी सगळी घालून घेता आनी हातून हांव आनीक एडिशनल उदक घालचें ना, कित्याक जी शेपोची भाजी आसा ताका उदक सुट्टलें आनी तातून ती भाजी जी आसा पळय ती शिजोवन येतली. सो आतां म्हजी भाजी घालून जाल्ली आसा. तुमी पळोवपाक शकता हे जे कंटेनर आसा पळय ते फूल भरलां. पण जशी जशी शिजता पळय ही भाजी लेस दॅन हाफ कंटेनर जातली. जे उदक आसा पळय ते भाजयेन सगळें हें जातलें ती भाजी ऑटोमॅटिकली शिजोवन येतली. सो आतां शिजपा खातीर हांव नेक्स्ट प्रोसिजर कितें करतलें, सेम कंटेनर अशें उबें ताचेर दवरतलें आनी तातूंत थोडें उदक घालून घेतलें. सो हिका न्हू एटलिस्ट लायक 2 to 5 मिनट्स लागता शिजपाक. आतां 2 मिनटां जाल्लीं आसा. एकदां चॅक करून पळोवया भाजी शिजल्या कितें. हे जे कंटेनर आसा जे वयर आमी प्लेट धापल्या न्हू ताका एक चिमटो घेवन अशें काडपाक जाय, कित्याक ती खूब गरम आसता. सो तुमी पळोवपाक शकता भाजयेची क्वॉन्टिटी जी आसा पळय ती ऑलरेडी लेस जाल्ली आसा. सो हांवें तातूंत उदक बीन कांय घालूंक नासलें. जें दाळीचें उदक आसलें पळय तेंच यूज केलां हांवें. ताका ऑलरेडी उदक सुटलेलें आसा, पळोवपाक शकता. सो आतां आमी कितें करपाक जाय, बरें मिक्स करून अशें घेवपाक जाय आनी तातूंत कांदो, हरवी मिरसांग आनी नाल्लाची सय हें घालून घेवपाक जाय. सो आतां हांव घालता बारीक चिरिल्लो कांदो, नाल्लाची सय, हरवी मिरसांग एकूच घेतल्या हांवें. सो तुमी कितें करूं शकता, कांदो आनी हरवी मिरसांग जी आसा पळय ती फोडणी म्हणजे तेलान मातशें रोस्ट करूनय घेवं शकता वा अशें डायरेक्टली घालूं शकता. हांवें हांगासर ऑयल यूज करूंक ना, सो हांवें हांगासर डायरेक्ट घातल्या आनी ही बरी अशी मिक्स करून
परत आणि एक वेळा कवर करून दवरपाक जाय. बरी अशी मिक्स करून घेवपाक जाय. आनी एडिशनली हांव कांयच घालचें ना. जें उदक आसा तातूंत ती बरी हांव शिजोवन घेतलें. सो आतां आमची भाजी जावन रेडी जाल्ली आसा. ताची जी क्वॉन्टिटी आसा पळय ती सगळी रेड्यूस जाल्ली आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता मात बीन उदक ना. सो ही आतां सर्व करपा खातीर रेडी आसा. आतां आमची भाजी जावन रेडी जाल्ली आसा. ही तुमी विथ चपाती विथ रायस एज अ सायड डीश खावं शकता. होप तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली आसतली आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.